पुरी करा आमची मागणी पुरी करा सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्यावर सोडचे ना। पेडण्या शिगम्याच्या कार्यावळी उपरांत मंत्री बाबू आजगावकरान मोपा आड आवाज काढलो। जो एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो जाता आमचे डिमांडाचेर हो एअरपोर्ट जातालो, पण ह्या एअरपोर्टाचे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा हें अजून आमकां तेंच्यांनी सांगूना। आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट खातीर आमी नांवां दिल्ली, अजून एकटाकय अपॉयंट करूना। हो समज बेनिफीट आमकां मेळना जाल्यार आमकां एअरपोर्ट कित्याक जावं? एअरपोर्ट आमकां नाका ना हे सारको आमचो विरोध, बरोबर हा? समज आमकां आमच्या तालुक्याक पेडण्या तालुक्याक कितें कितें बेनिफीट मेळटले, टॅक्सी कश्यो लागतल्यो, कमर्शियल ते आज करपाक पळयतात तेजे भितर आमकां कितें बेनिफीट जातले, तशेंच आमकां एम्प्लॉयमेंट कितलो मेळटलो हें पयलीं ताणें दवरचें आनी थंयचें काम स्टार्ट करचें। जो पर्यंत हें आमकां दवरना तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करपाक मेळचें ना। आज पासून जेन्ना पर्यंत आमकां ते इन्फॉर्मेशन सारकें दिनात, एग्रीमेंट आमचे बरोबर सारको करनात, तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करप न्ही अशें आमी डिक्लेअर करतात। उपरांत पंच सरपंच आसात ते समर्थक घेवन बाबून मोपा वचून काम बंद उडयले। जे काम जे स्टार्ट केला तेजे भितर आमच्या लोकांक कसलोच बेनिफीट मेळचो ना, कारण जे काम केला थंय आमचे लोकांक फाल्यां ट्रक घालपाक दितले काय ना, आमच्या लोकांक काम दितले काय ना, या आमच्या लोकांक नोकरी मेळटल्यो काय ना, हो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रश्न जावना। हो आमकां बेनिफीट मेळटले म्हणून आमी एअरपोर्ट हाडपाक दिला। 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो ह्या लोकांनी दिला, तेंची घरादाराक गेली आणि ते लोक शिफ्ट केले आणि तुम्ही सगळे हातान घेवन आमकां खोट मारतात। आज म्हणटा ते आमकां ताणें पयलो एम्प्लॉयमेंट कसो दितलो तो सांग, आमच्या लोकांक काम धंदे कशे दितलो ते सांग, आमच्या लोकांक ह्या भितर कशें काम मेळटलें ते पयलीं सांगा। MOU पयलो करात, एग्रीमेंट पयलो करात आणि मागीर हांगासर काम स्टार्ट करात। तो पर्यंत आमी हांगा काम स्टार्ट करपाक दिवपा ना। एअरपोर्ट म्हणटा तो आमकां सिर्फ आमच्या पोटा खातीर जाय आसलेलो, म्हणून पयले आमच्या लोकांक दाखयात आमच्या लोकांक तुमी कितें करतात ते समज आमचे लोक एग्रीड जाले ओके, ना जाल्यार एअरपोर्ट म्हणटा आमकां नाका। जो मेरेन पेडणेकरांचे नोकरे धंद्याचे उतर मेळना तो मेरेन काम चालू करूंक दिवचे ना म्हूण सरकारांतलो मंत्री बाबून स्पश्ट केला। मोपा आड आंदोलन पेटोवपाक बाबू खंय गांवांनी बसका घेतलो। हर एक कॉर्नर मिटींग मागेली पेडण्या तालुक्या भितर जातली, लोकांक आव्हान करपाची आणि आमी डिसिजन घेतले हे पेडण्या म्हणटा एअरपोर्ट नाका म्हणून दितात जाल्यार आमकां पयलीं बेनिफीट कितें आहा तें सांगात आणि आमी काम चालू करतात। हांगा येवन कितें जालें बाबू? हांगा येवन आमी पळयल्या की बाबा तांकां आमी हे सगळ्यो गाडयो परती धाडपाच्यो केल्ल्यो, पण तेजे भितरलो मनीसच ना, हांगा कोणूच ना, सगळे धांवले। ना जाल्यार आज गाडी हांगा चलताली जाल्यार आमी उगी रावन आसलेले। हेच्या खातीर केदे व्हडलो त्याग करपाक जाता, पण हे एअरपोर्ट जाता जाल्यार आमच्या लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय। एग्रीमेंट कित्याक घातलो तुमकां? काय ना, पयलो काँग्रेस आसतना एग्रीमेंट जाल्लो पांडुरंग परब हेचे अध्यक्ष, आता ह्या फाटी तो एग्रीमेंटच उडयलो, तेजो हेंच ना। प्रुडंटा खातीर मोपाच्यान विनोद मेथर।